नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अहमदाबादेत आयज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी 188 शरणार्थ्यांक भेटली भारतीय नागरिकत्वाची प्रमाणपत्रां. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग चेन्नईत आयज पुदुचेरीतल्या तटरक्षक दळाच्या एअर एन्क्लेव्हचे करतले उक्तावण. दर्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण मेळोवपाक जातली मजत. विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांची कुवेत भेट. भारत आनी कुवेत देशांमदी द्विपक्षीय संबंधाक मेळटली घटसाळ. कोलकातात महिला दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो निषेध. भलायकी संघटनेन दिल्ल्या निवेदनाक उक्तायलो तेंको. कोलकाता महिला दोतोर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर कोलकातात जावपी ड्युरंट करंट फुटबॉल सर्तीचे खेळ केल्यात रद्द. आणि आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी अहमदाबादात एका कार्यावळीत नागरिकता संशोधन अधिनियमाच्या अंतर्गत 188 लोकांक भारतीय नागरिकत्वाची प्रमाणपत्रां वितरीत केली. ह्या वेळार उलयतना ताणें सांगलें की हे शरणार्थी भारत मातेच्या सेवेत रुजू जाल्यात. ही कार्यावळ नागरिकता दिवपाची कार्यावळ नसून न्याय दिवपाची कार्यावळ आसा. सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है. सीएए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम. ये कानून पारित हुआ था 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी. मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है. इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था. नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया. आज ये 188 परिवार यहां खुशहाल खड़े हैं. क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24 आपको? देश में दंगे कराए गए. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी अहमदाबादात ऑक्सिजन पार्क आणि तळ्याचे उक्तावण केले. ह्या वेळार गुजराताचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग चेन्नईत आयज पुदुचेरीतल्या तटरक्षक दळाच्या एअर एन्क्लेव्हचे उक्तावण करतले. चेन्नई बंदराचेर आशिल्ले प्रदूषण प्रतिसाद केंद्र हे दर्या प्रदूषण व्यवस्थापनातले एक मोठे पावल आसा. दर्या प्रदूषणातल्यो घडणुको देखीक दर्यादेगेरच्या उदकांतले तेल आणि रासायनिक गळती कमी करपाच्या नदरेन हे केंद्र पावलां उखलतले. विदेश मंत्री एस जयशंकर आयज कुवेतच्या भेटेर पावले. कुवेतचे विदेश मंत्री अब्दुल अली अल याहा हांणी तांकां येवकार दिलो. विदेश मंत्री ह्या दौऱ्याच्या मजगती राजकीय, व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा, सुरक्षा आणि संस्कृताय संबंधान भासाभास करतले. दोन्ही देशांमधले हितसंबंध आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांचेर ह्या भेटेंत भासाभास जावपाची आसा. जम्मू काश्मीरातले आदले मंत्री जुल्फिकार अली भाजपात सामील जाल्यात. हाच्या पयलीं जुल्फिकार अली JKAPचे उपाध्यक्ष आशिल्ले आणि ते व्यवसायान वकील आसात. 2008 आणि 2014च्या विधानसभा वेंचणुकेत राजौरी जिल्ह्यातल्या तरहल विधानसभा सुवातेवेल्यान तांणी PDPच्या तिकिटीचेर जैत मेळयल्लें. 2015 सावन 2018 मेरेन मेहबूबा मुफ्ती आणि भाजपाच्या सरकारान तांणी कॅबिनेट मंत्रीपद सांभाळिल्लें. पीस रिस्टोर हुआ, जो स्टोन पैलेटिंग खत्म हुआ, जो एक आम नागरिक को एक सुरक्षा मिली, टूरिज्म को बूस्ट मिला, लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, लोगों के काम हो रहे हैं. आज होटल वाला, शिकारे वाला, टेम्पो वाला, हर आदमी अपना कारोबार चला रहा है और अच्छे से अर्न कर रहा है. हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट हुई.
तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसीज़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, होम मिनिस्टर की हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित किया कि मैं इस पार्टी का दामन थांबू। जम्मू काश्मीरात वेचणुकेची तारीख जाहीर झाल्या. भारतीय जनता पक्षाचे पुढारी दक्षिण अंधारी आणि या संदर्भात उलयताना सांगले की उमेदवारांची पहिली यादी ह्या महिन्याच्या 21 ऑगस्टाक जाहीर जातली. वेचणूक लागी पावल्या आणि आम्ही ताका तयार आसात अशें तांणी मुखार सांगले. पार्टी ने हमें बुलाया है आज इलेक्शन कमेटी की और मैनिफेस्टो की जो मीटिंग हो रही है उसमें सारे बड़े लीडर हैं, हम भी एक कार्यकर्ता हैं, हमें बुलाया गया है और अब इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, मैदान में खड़े हैं और यही यकीन है कि हम बहुमत के साथ जो भी हमारे फेसेस मैदान में आएंगे वो बहुमत के साथ हम असेंबली में जाएंगे और यहाँ की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे. झारखंडात विधानसभा वेचणुकेच्या पहिली राजकीय हालचालीक वेग आयला. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे वडील फुडारी आणि आदले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आयज दिल्लीत पावले. ते दिल्लीत पावल्या उपरांत तांच्या विशींच्या चर्चेन राजकीय वातावरण बदलला. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे बरेच फुडारी पक्ष बदलपाच्या वाटेर आसात असो अदमास आसा. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे फुडारी दशरथ काकराई, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, समीर मोहंती आणि हेर फुडाऱ्यांचो फोन फाटल्या कांय वरां सावन बंद आसा. चंपई सोरेन हांच्या गांवांतल्यान झारखंड मुक्ती मोर्चाचे बावटे गायब जाल्यात. चंपई सोरेन हांच्या एक्स सामाजीक खात्यावेल्यान लेगीत झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नाव काडून उडयलां. झारखंडाचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेलींतल्यान भायर आयल्या उपरांत चंपई सोरेन हांकां मुख्यमंत्री पद वगडावचें पडिल्लें आणि ताच्या उपरांतच झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या पक्षांत संघर्ष सुरू जालो. आता है उससे देखने के लिए आया है जी. इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है. आज भी हम आए हैं. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी अयोध्येत सुरू आशिल्ल्या रोजगार मेळ्यात आयज वांटो घेतलो आणि नेमणूक पत्रां भेटयली. तरणाट्यांनी आपली तांक राष्ट्र निर्माणे खातीर वापरची अशें ह्या मेळ्यात उलयतना योगी आदित्यनाथ हांणी सांगलें. हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ जुड़ करके कर सके, इसके लिए उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके. इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं. तो साथ साथ युवा की क्या भूमिका हो सकती है, युवा की क्या आकांक्षाएं हैं, इन आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए पंख चाहिए और उस पंख देने के लिए रोजगार और टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए मैं और मेरे मंत्रीगण, मेरे सहयोगी मंत्रीगण आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात
पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र पळोवया मुखावेल्यो खबरो। 26/11 मुंबय आतंकवादी हल्ल्यांतलो आरोपी तहव्वूर हुसेन राणाचें भारतात प्रत्यर्पण करपाचो निर्णय अमेरिकेंतल्या न्यायालयान दिला। भारत अमेरिका प्रत्यर्पण करार राणाच्या भारतात प्रत्यर्पणाक परवानगी दिता अशें कॅलिफोर्नियांतल्या US कोर्ट ऑफ अपीलान निर्णय दितना सांगलें। 2008 मुंबय आतंकवादी हल्ल्यांत शेकड्यांनी लोकांचो बळी गेल्लो। तहव्वूर राणा ह्या हल्ल्यांतलो एक आरोपी आसून भारताक ताचो ताबो जाय आशिल्लो। 63 वर्साच्या राणान ताका भारतात धाडपाची कसलीच कारवाय करपाची ना अशी न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली। ह्या याचिकेचेर कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टात हो निकाल दिलो। सध्या तहव्वूर राणा लॉस एंजलिसच्या बंदखडीत आसा। कोलकातात बायल दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात भाजपाचे म्हणयारे शहजाद पुनावाला हांणी विरोधी पक्षाचेर खर टिका केल्या। तृणमूल काँग्रेसचे सरकार पुरावे नष्ट करपा खातीर वावुरता। डॉक्टराच्या स्थानांतरणाचो आदेश तृणमूल सरकारान फाटीं घेतला हे पावल दोतोरांक भिवणोवपा खातीर उखलिल्लें हें स्पश्ट जाता अशें भाजपाचे म्हणयारे शहजाद पुनावाला हांणी विरोधी पक्षाचेर आरोप करतना सांगलें। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाव है, अपराधी बचाव है, सबूत मिटाओ, डॉक्टर डराओ, परंतु बेटी को न्याय मत दिलाओ। और इसी के चलते हमने देखा कि कैसे 43 डॉक्टरों को ट्रांसफर ऑर्डर भी दिया गया था। अब भाजपा के और मीडिया के प्रेशर में आकर इस तालिबानी ऑर्डर को विड्रॉ भी किया है। पर यह कहा जा रहा है ये रूटीन ऑर्डर था तो विड्रॉ क्यों किया? और जो ऑर्डर दिया गया 24 घंटों में इसलिए वापस लिया गया क्योंकि डॉक्टर्स को डराने की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो गई, काम हो गया। जो संविधान बचाने की बात करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस, ये सारे लोग गायब कहां हैं? ये मिसिंग इन एक्शन क्यों है? कोलकाता पुलिसे कडल्यान सायबर अपराधा खातीर भारतीय जनता पक्षाचो फुडारी लॉकेट चॅटर्जी हांकां नोटीस धाडल्या। लॉकेट चॅटर्जी हिणें असल्या कसल्याय नोटीसीचें खंडन केलां। कोलकाता पुलिसाचेर विश्वास ना अशें तांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें। सबसे पहले तो अभी तक मेरे पास कुछ समझ नहीं आया, और दूसरा बात है कि कोलकाता पुलिस का काम क्या है आज के डेट में? जस्टिस देने का ना। पूरा देश जस्टिस मांग रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया जस्टिस मांगने के लिए। तो वो लोग का वो काम नहीं है जो CBI को मदद करे, CBI को सपोर्ट करे। स्पाइनलेस पुलिस हम लोग देखे हैं कि डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने का 42 डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने के लिए ये लोग ऑर्डर भी चला दिया था कल। हम लोग देखे हैं कि जो भी पोस्टमार्टम का जो भी किया था तुरंत इसको करके इसको कैसे दबाया जाए ये सब करने का कोशिश किया। हम लोग देखा था कि ट्रकों में लोग भर के आया था जब सब लोग कोलकाता पूरा रास्ते के ऊपर था। उस दिन ये लोग लेके आया और पुलिस के सामने पूरा तोड़फोड़ किया जो भी सबूत था। ये पुलिस को हम लोग सम्मान करेंगे? ये पुलिस तो ममता बनर्जी का पुलिस है। भाजपाचे फुडारी प्रवीण खंडेलवाल हांणी अस्तंत बंगालात जाल्ल्या घडणुकेचेर ममता बॅनर्जीचेर खर टिका केल्या। गुन्यांव अन्वेषण संस्थेकडेन ही केस दिल्या, हाका लागून अस्तंत बंगालाचे पुलीस तपास दामून दवरपाचो यत्न करता हें सिद्ध जाता अशें तांणी म्हळां। ममता बॅनर्जी मुखेलमंत्री, भलायकी मंत्री आनी घर मंत्री आसतना ती आंदोलनाक फुडारपण कशी करता असो प्रस्न तांणी केला। CBI को मामला सौंपा, इससे साफ जाहिर है कि इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की चेष्टा में थी। और अभी हमने देखा कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रही हैं कि दोषियों को पकड़ा जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो है, स्वास्थ्य मंत्री वो है, गृह मंत्री वो है। तो सवाल ये उठता है कि वो प्रदर्शन कर रही तो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? इस मामले में राजनीतिक रोटी सेकना कांग्रेस भी यही कर रही है। कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल रही है, ममता जी भी यही कर रही हैं, बाकी इंडी गठबंधन के लोग सभी यही कर रहे हैं। इस मामले की CBI से जांच होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि CBI जो भी आरोपित है उनको पकड़ेगी और सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी। कोलकातात महिला दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार प्रकरणाचो आपण निषेध करता। केंद्रीय गुन्यांव अन्वेषण संस्था ह्या संदर्भात योग्य तपास करून आरोप्याक ख्यास्त दितली अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। जो प्रकार कलकत्तात जालो म्हणजे आमी RG कार मेडिकल कॉलेज हांगासर जालो तो निंदनीय आसा
आणि खरें म्हणजे वेस्ट बेंगालच्या सरकाराचो वेस्ट बेंगालची चीफ मिनिस्टर बिंग अ लेडी असून सुद्धा ती एखाद्या महिलेक आणि एखाद्या डॉक्टराक प्रोटेक्शन दिवंक शकूंक ना हे सिद्ध जालें. म्हणून हांव तिजोय निशेध करता सगळ्यात पयलीं. आणि असो प्रकार खंयसरूच जावचो न्ही. अशा पद्दतीची सेफ्टी आणि सेक्युरिटी फॉर द डॉक्टर्स एंड फॉर द मेडिकल फेटर्निटी हांकां दिवपाक जाय. आमचें सरकार कटिबद्ध आसा आणि ज्या प्रॉम्प्ट रित्या म्हाका केंद्र सरकारान हाजेर एक्शनूय बी घेतली. खरें म्हणजे हो प्रकार इट इज इन द स्टेट गव्हर्मेंट परव्यू. स्टेट गव्हर्मेंटान रोखडेच एक्ट जावपाक जाय. सो तो प्रकार जाल्या उपरांत जो थंयसरलो क्रावड आणि बाकीचे सगळे जाले ताच्या खातीर हांव त्या स्टेट गव्हर्मेंटाची खरोखरूच म्हणजे हलगर्जीपणां आसा आणि तांच्यांनी रॉंग रित्या दॅट केस हँडल केला. बट म्हाका खात्री आसा की ॲट प्रेझेंट केस जी CBI कडेन हँड ओवर केल्या तातूंतल्यान ताका योग्य न्याय जो आसा मेळटलो. भलायकी मळाचेर काम करपी लोकांचेर भारतीय भलायकी संघटनेच्या गोंय फांट्यान जे सुरक्षेविशीं निवेदन दिलां तातूंतल्यो सगळ्यो सुचोवण्यो सरकार मानतलें अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. डॉक्टर संदेश चोडणकर हे तांचे प्रेसिडेंट अलॉंग विथ डॉक्टर शेखर साळकार आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत हांच्यांनी शेटये हांच्यांनी म्हाका जे मेमोरेंडम दिला तितूंत तेंच्यांनी विविध इश्यूज म्हणजे इश्यूज मांडल्या. सेन्सिटायझेशन ऑफ द अवर होम डिपार्टमेंट्स, बाकी रिव्यू ऑफ अवर मेडिकल फेसिलिटीज अक्रॉस द स्टेट, तेंची सेफ्टी सेक्युरिटी अँड रेक्टिफिकेशन अँड अमेंडमेंट इन टू द लॉज हे जाता तितके बेगीन स्टेटीत आमी करतले. आणि सेन्सिटायझेशन करपा खातीर वर्कशॉप 26-27 तेंची तारीख घेवन आमचे हायर ऑफिसर्स हांच्या खातीर आयोजन केलां. हांव पुराय एज अ बींग फ्रॉम द मेडिकल फेटर्निटी हांव तांच्या बरोबर आसा. तांच्या सदूत तांकां तेंको आसा. तांच्यांनी त्या खातीरय असो आमच्या स्टेटींत न्ही देशभरी केन्नाच कोणाचेर अन्याय जावचो न्ही हें म्हजें मत आसा. अस्तंत बंगालात ममता बॅनर्जी सारख्यो महिला मुखेलमंत्री आसून लेगीत थंयच्यो बायलो दोतोर सुरक्षीत नात. ही गंभीर आणि दुर्दैवी बाब आसा. कोलकाता महिला दोतोराचेर जो प्रसंग आयलो ताचो निषेध करीत देशभरातले दोतोर रस्त्यार आयले. गोंयांत सरकारी आणि खाजगी दोतोरांच्या सुरक्षे खातीर ज्यो उपाययोजण्यो लागतात त्यो करपाची आमची तयारी आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. महिलांचेर खंय अत्याचार जाल्यार काय महिलांचेर खंय तरी ह्या तरेची भयानक घटना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी सगळ्या लोकांनी डॉक्टरांक बरोबर आमी रावपाची गरज आसा. तेंचे जे फिलिंग्स आहा ते रेजोनेट करपाची गरज आहा आनी जे कलकत्ता भयानक गोश्टी जाल्या ते जावं नये. आणि म्हाका एक दुर्दैव की एक महिला मुख्यमंत्री असून तिच्या नेतृत्व सकयल ह्या तरेची घटना घडटा हे दुर्दैवाची गोष्ट आणि ह्या तरेची गोष्टी जावं नये. आणि प्रत्येक मनशान राजकारणात विचार करपाची गरज आहा की बाबा हे घटना जाल्या ह्या घटनाचेर उलोवपाचे ऐवजी प्रत्येक राजकारणाचे एंगल दिवपाचे ऐवजी डॉक्टरांचो विशय कितें आहा ते सोडोवपाचो प्रयत्न करूं जाय. गोंय राज्यांत आमी हे करतले पण प्रायव्हेट हॉस्पिटलाकूय आमी करून नवे अमेंडमेंट फुडले ऑर्डिनन्स नाजाल्यार फुडले असेंब्लीन आमी हाडटले. पण ऑर्डिनन्सच्या माध्यमांतल्यान हाडल्यार बेगिना बेगीन एक बरो एक अमेंडमेंट जे खंय आमी सिक्युरिटी आनी वेगळ्या तरेचे गोश्टी करपाक कांयच हरकत ना ते करपाक प्रयत्नशील आमी आसतले. बांगलादेशात हिंदूंचेर जावपी अत्याचाराचो निषेध करपा खातीर गोमंतक स्वाभिमानी हिंदू पंगडान म्हापशांत एक रॅली आयोजीत केल्ली. बोडगेश्वर देवळा कडल्यान सुरू जाल्ली ही रॅली मोरोड वाठारांत विसर्जीत जाली. बांगलादेशात हिंदूंचेर जाल्ले अत्याचार आनी हिंदूंच्या देवळांची नासधूस करपा आड ही रॅली आशिल्ली. गोमंतक स्वाभिमान हिंदू पंगडाचे फुडारी श्रीराज शेलार हांणी ह्या घडणुकेत सामील आशिल्ल्यांचेर सरकारान कडक कारवाय करची अशी मागणी केल्या. तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की बांगलादेशान 13 ऑगस्टाक जो निर्मम अत्याचार हिंदू आमच्या बांधवांचेर जाल्लो आसा आणि त्या खातीर आमी सगळे जे जागृत हिंदू आसात, विशेष करून गोंयचे जे हिंदू आसात ते व्यथित जाल्लेले आसात आणि एकदम दुःखी आणि जड काळजान आयज आमी हांगासर हे दुःख व्यक्त करपाक हांगासर आमी एकठांय जाल्लेले आसात. तुमकां खबर आसा की बांगलादेशान 13 ऑगस्टाक जी घटना जाली ताचे राजकीय पैलूंचेर हांव वचना, परंतु ज्या पद्धतीन आमच्या हिंदू बांधवांचेर अत्याचार जालो, त्यांची हत्या झाली, ताच्या उपरांत जवळजवळ 205 घटना थंय घडले आणि त्या घटनांनी आमच्या हिंदू बांधवांची घरां, त्यांची व्यवस्थापना आणि आमच्या हिंदू आया भयणींचेर अत्याचार जालो आणि हो अत्याचार खरोखर आमचे मन कळवणणारो असो अत्याचार आसलो. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. बॉलिवूड या हॉलिवूड
बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल। ओटीटी पर है किसकी धूम। थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। पळोवया मुखावेल्यो खबरो। कोलकाता महिला दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात ममता सरकार पुरायपणान विळख्यांत सापडला। सुरक्षेच्या कारणावेल्यान बहुप्रतिष्ठीत ड्युरंड कप फुटबॉल मॅच ममता सरकारान रद्द केल्या। ह्या खेळाच्यो सगळ्यो तिकेटी पयलींच सोंपिल्ल्यो आनी आयज हो खेळ जावपाचो आशिल्लो। प्रदर्शनकारी स्टेडियमाचेर न्याया खातीर आवाज उठोवपाचे आशिल्ले। ममता सरकारान भिवनूच हो खेळ रद्द केलो। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 31.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। अहमदाबादेत आयज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी 188 शरणार्थ्यांक भेटयली भारतीय नागरिकत्वाची प्रमाणपत्रां। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग चेन्नईत आयज पुदुचेरीतल्या तटरक्षक दळाच्या एअर एन्क्लेव्हचे करतले उक्तावण। दर्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण मेळोवपाक जातली मजत। विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांची कुवेत भेट। भारत आनी कुवेत देशांमदी द्विपक्षीय संबंधाक मेळटली घटसाण। कोलकातात महिला दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणाचेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो निषेध। भलायकी संघटनेन दिल्ल्या निवेदनाक उक्तायलो तेंको। आणि कोलकाता महिला दोतोर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर कोलकातात जावपी ड्युरंड करंड फुटबॉल सर्तीचे खेळ केल्यात रद्द। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार। कुछ इस तरह के ताने